आम्ही गव्हर्नमेंट हेजेर कांय कंट्रोल करू शकना. स्पीकर सर कितें आसता ती सोसायटी जी आसता न्हू तांकां कंट्रोल दवरपाची चड गरज. कित्याक मिनिस्टरान तांकां सांगूंक जाय. कित्याक आतां तशेंच भायले नुस्तें भितर येता न्हू आनी एक पाट प्रिजर्वेटिव्ह घालून येता. कम एक पाट कितें फॉर्मेलिन येता आनी कितें येता तेजेरी मातशें गरज आहा की तुवें FDAक सांगून कितें तरी सोल्युशन काडूंक जाय. कित्याक आमी गोंयकाराची लायफ ते गोंयकार त्रासान पडप उपकारना ते पळयलां कितलेच आतां विडयेचेर गमन येता आनी हे तर आतां कंट्रोल करीत FDAक इन्स्ट्रक्शन दिवपाचें की एक लिटमस पेपर वायता कमलें न्हू तो असो तर ओपन दरीत फार्मासीन आनी कोणीय आतां सादो आमचो गोंयकार जर आतां ते घेवंक शकता की 30 रुपया 50 रुपयान बाकी आनी तर अशें नुस्त्याक केन्ना हे लायले न्हू जाल्यार तांकां गमता. हेजेर कितें जातलें न्हू भायले अशें नुस्तें जे प्रिजर्वेटिव्ह घालून येता न्हू ते बंद जातलें. ते चड आनी चड इम्पॉर्टंट आमच्या गोंयकारांक लागून इम्पॉर्टंट तुवें मातशें काम करचें आनी हे एक्सपोर्ट जाता तेजेर कंट्रोल करचो. फॅक्टरींक वयता मायज वयता ताका कंट्रोल दरीत न्हू तूं सोसायटीक बाय इन्स्ट्रक्शन दिता जाल्यार सगळें कंट्रोलार येतलें. स्पीकर सर ऑनरेबल MLA सांगत्या प्रमाणे FDA जे आहा ते एक्टिव्ह आहा. फॉर्मली दे आर कन्सर्न अँड दे आर डुईंग देअर ड्युटी. आमचो विशय कसो आहा जे फिशींग एक्टिविटी जी आहा ते फिशींग केल्या उपरांत जेटीर येयल्या उपरांत थंयसून जेन्ना भायर सरलो माल तो मार्केटाक गेलो की मार्केटान वचून आमी हें करना ते कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा दे आर लुकींग आफ्टर दॅट. बिकॉज सर जेटीचेरूच नुस्तें एक्सपोर्ट जाता जेटीचेरूच ट्रक येता आनी एका ट्रकान एक 9 टन 10 टन नुस्तें भायर वयता कमिशनाचेर 1-2 रुपया 3 रुपया बाय एजंट कमिशन धरता आनी भायर वयता आनी हे हेजेर कंट्रोल आसूंक जाय. हे मातशें कंट्रोल तुवें धरूंक जाय कित्याक जाल्यार गोंयकारांक आमचें कितें जातलें नुस्तें तर आमचें भायर गेलें जाल्यार आमकां मागीर तें म्हारग खावचें पडटा आनी तुका नुस्तें आतां हजारांच्या वयर जालेलें आहा. हें मातशें तुवें कंट्रोल हेजेर धरचो. स्पीकर सर स्पेसिफिकली पॉइंटेड जो तुगेलो उत्तर आहा तुगेलो रिप्लाय पडचयल्यार इज अ क्लासीक केस ऑफ ब्युरोक्रेटीक हँड वॉशिंग. तूं हात धुयता पान पुसपाचो प्रयत्न जाता हें कित्याक म्हणटा स्पीकर सर यू आर हायडींग बिहायंड द टेक्निकॅलिटी दॅट एक्सपोर्ट्स आर गवर्न्ड बाय द युनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स थ्रू मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंटल अथॉरिटी हो तुगेलो आन्सर. स्पीकर सर significant portion of high value catch mostly goes to the export markets all across the country out of the country anik tugelo tu answer dil te bashi sarkarak your claim that no uncontrolled export is happening in the state of Goa is false first of all. It's because ye monitoring ani capping is based on local available जरी तो नुस्त्या लोकल लोकांक ना. डू यू हॅव अ सिस्टम or would you propose to ensure की जे एक्सपोर्ट जाता आनी गोंयकाराक पयले गोंयकाराक मेळ मागीर एक्सपोर्ट जातली. हांव कित्याक म्हणटा स्पीकर सर हो गोवा फिशींग सेक्टर पड आहा इट सिम्स टू बी ऑपरेटिंग ऑन अ मॉडल ऑफ कॅच हियर एक्सपोर्ट देर हिंगा कॅच कर आनी एक्सपोर्ट कर. बट स्पीकर सर म्हाका दिसता आनी गोवन्स टुडे हॅव टू पे द प्रायस. Today, Goans have to pay the price. What we are witnessing is not a market failure, but it is a policy failure. Prashna ha ki what conditions, if any, are attached to the subsidies to the bodkaran start kelle. Tejer ki the condition are given to fishing trawlers ki and boat owners or traders. Are you willing to mandate ki a subsidized beneficiary poil goinkarak jai? Kidak खूब चर्चा झाली आहे नुस्त्याचेर. बी कोणान प्रायव्हेट मेंबर्स रेजल्युशन हाडे कितें जालें बट वील गोवन्स गेट सबसिडायज्ड फिश हे म्हाका दिसता इट्स अ पॉलिसी डिसिजन दॅट मुखेलमंत्री नीड्स टू टेक. त्या इंजिनाचे दिसतू आय ते भाजी त्या इंजिनाचेर डिपेंड कोते तेंगे ज्युरिस्डिक्शन आहे. ते इंजिन बरें जालें म्हणून पॉलिटिकल रिझोल्युशन जालें बरं ते बरें ते काँग्रेसानूय सपोर्ट केला ते उलयना तूं विरोध केला कालूय विरोध केला सपोर्ट केला किती उलयनाका तूं न्हिदलो उठलो मातशें स्पीकर सर प्रश्न असो आहा की विल यू ब्रिंग इन सम पॉलिसी तू एज पर नाव यू कॅनॉट डू एनीथिंग. सो एवरीवन गोंयकाराक शीतकोडी मुट्टे नुस्त्या मुट्टे पयले प्रश्न विचार आनी गोंयकारान बांगडे पास खावपाक मेळ्ळे हे पड मोळसो चणक बारीक नुस्तें खाता सगळे हे पड हांव नुस्तें खायना रे हांव शाकाहारी हांव वेजिटेरियन सारको वेजिटेरियन सोडलें नुस्तें खावपाचें 2 वर्सां जालीं. आतां स्पीकर सर प्रश्न असो आहा इसवण मोडसो हे सगळे लॉबस्टर सुंगटां हे गोंयकाराक मेळटले खावपाक. येस
when you're basically getting here from Goa and it is being exported and Goans cannot do it. What is the use of this when you are giving subsidies? Will you bring in a policy that Goan economy, गोंयकारांक हे मेळटले मो? सांग तूं मातशें. स्पीकर सर, जसे LOP सांगत्या प्रमाणे आमचे कडेन ती पॉलिसी ना, पण हे फिशींग एक्टिविटी ज्यो आहा रेडिओ ऑपरेशन बसून घेत बसून घ्या फिशींग पॉलिसी ना मग तू हाडपाक शकता. आन्सर करून मरे पॉलिसी तर हाडप. मिनिस्टर आन्सर स्पीकर सर, फिशींग एक्टिविटी ज्यो आसता तांकां एक्झॅक्ट सक्सेस गावता गावना होय प्रश्न आसता. अमूक बरें जावं वीक बरें मार्केटाक जाय तसलेंय गावता म्हणून, लोक बसून घेत पूण हेज्या प्रमाणे ते बरें भायर धाडटा जावं थोडे बांगडे बिंगडे जे आसता ते मार्केटाक, पूण ते म्हाज्या हिशोबान खूब सवाय गावता 4-5 वर्सां. पूण सांगपाचो तुवें केज फिशींग म्हणटा कन्सेप्ट हाडलो आनी मागीर बंद जालें. थोडे जाग्यार मेन म्हणटा दॅट वॉज एन ऑल्टरनेटीव टू गिव्ह फिश एट सबसिडायज रेट. व्हेरी सिंपल. तो प्रयत्न तुम्ही पॉलिसी हाडले. विल यू ब्रिंग द पॉलिसी? येस और नो? विल नॉट ब्रिंग, दॅट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव्ह गोवन्स फिश एट लेस रेट. हे तू सांग. स्पीकर सर, सध्या श्रावण सुरू आहा. हांवूय नुस्तें खायना श्रावणान, ओके. पण एक गजाल खरी आसा की गोंयकाराक फिश करी रायसा शिवाय जायना. नुस्तें म्हणटा तें जायत आणि तें नुस्तें जाय म्हणून ह्या हावजान प्रत्येक फावटी नुस्तें ह्या विशयाचेर वेगवेगळे फावटी डिस्कशन येयलां. फाटले फावटी तो झगडटालो की ताका सबसिडीज कित्याक दिना काय म्हणून. आमी सबसिडी चालू केली दिवपाक आतां. कंट्रोल हाड दिल्ल्यातून रायट आहा. स्पीकर सर, नुस्तें आहा तें 2 तरेन एक्सपोर्ट जाता. एक डायरेक्टली फीश एक्सपोर्ट जाता, एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन हांवें जी घेतलें. दुसरें प्रोसेस करून एक्सपोर्ट जाता. आनी प्रोसेस करूनय एक्सपोर्ट जाता तें नुस्तें विशेश करून गोंयांत जे खायना प्रोसेस आहा तितून जायत मागीर दुसरें आहा फॉर्मेलिन आहा नाका. जे ट्रॉलर हाडटा गोंयकार कोण ते गोंयकार बोट कोण त्यो गोवन बोट्स डोंट डू इट. आनी ते कॅनान तूं टुना बिना ते नाका. गोंयकार हायना ते सगळे खायना. बस बस तू ते कॅन्ड टुना हायना. तू फकत एक आन्सर दी की तुवें सबसिडी दिले. विल यू ब्रिंग अ पॉलिसी टू मेक शुअर गोवन्स गेट दीस फिश एट सबसिडायज रेट? बिकॉज सगळ्यात तोच उलयता दुसरे वाटेंतल्यान. ते प्रोसेस करून जे एक्सपोर्ट करता हांगासर पळय न्ही तेजेरूय तोच उलयता. हांव उलयना. ताजेरूय बी परत म्हणजे सबसिडीच्या विशयाचेर उलयता, प्रोसेस करता तेजेरूय उलयता. ते स्पीकर सर, एक म्हणजे नो डावट एक गजाल खरी आसा की आमी पॉलिसी डिसिजन घेता इन फ्युचर गोंयकारांक कशा पद्दतीन सबसिडायज रेटीन नुस्तें मेळटलें. आमचें डिपार्टमेंट आतां पर्यंत तांकां मत्स्य संपदा योजनेच्या अंतर्गत जी व्हॅन दिवपाक जाय, ज्यो स्मॉल गाडयो दिवपाक जाय, सगळो सपोर्ट सातत्यान सरकार करीत आसा. म्हणजे स्मॉल फिशरमॅन पासून तो व्हडलो सुद्दां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो सबसिडीज व्हडली बोट घेवपाक सुद्दां सबसिडी जी आहा पळय ती दिता. बट अजून पर्यंत आमी पॉलिसी फ्रेम करूंक ना की तेंच्यांनी नुस्तें कितलें ताका नुस्तें मेळ्ळें आनी ताचो कितल्या मोठ्या प्रमाणात ते गोंयकारांक कशें दिवपाचें ही पॉलिसी इन प्लेस ना. बट ती इन लॉंग रन ही पॉलिसी जी आसा केन्ना हाडलो तूं पॉलिसी लॉंग रन? श्री विजय दिसता विजय सर दिसाय पॉलिसी हाडपाना. 2 दिसांनी हे सेशन जातले मागीर 6 म्हयन्यान मेळटले. येस बस बिकॉज सर 6 म्हयन्या भितरूच पॉलिसी हाडटा. हांव डिसायड करता कितें पॉलिसी हाडपाची तेन्ना 6 म्हयन्या कंट्रोल हाडटा. स्पीकर 6 सर, म्हयन्यान हाडटा पॉलिसी. स्पीकर सर, एक 2023 कन्सल्टन्सी रिपोर्ट हा एसोचॅम ग्रँड थॉर्टन म्हणटात. ते कितें म्हणटात की गोंयांत कोल्ड चेन कॅपॅसिटी 24 फक्त युनिट आहा. म्हळ्यार 92% आर इन प्रायवेट हँड्स. बेसिकली कितें जालें, सरकाराचो कंट्रोल कोल्ड चेनीचेर ना, आयसाचेर ना. आनी ताजे खातीर दे आर सेईंग, दिस इज अ रिपोर्ट दॅट आय एम सायटींग, दॅट दिस इज अ बॉटलनेक बिटवीन फूड प्रायसीस अँड लॉजिस्टिक्स हो इश्यू म्हणून. बिकॉज जर हाजे खातीर आमी अशें एक निष्कर्श काडूंक शकता की रायझींग प्रायस ऑफ फिश इज ड्रिवन लेस बाय एक्सपोर्ट्स बट मोर बाय डिमांड फ्रॉम टुरिझम अँड हॉस्पिटॅलिटी. सो हांगाचो डिमांड येता आनी कोल्ड चेन आमचे कडेन नात ज्यो भशेन आसूंक जाय. ताजे खातीर हो जाता अशें म्हणून आमी निष्कर्श करूं येता. ताजे खातीर एक म्हजो प्रश्न आहा, सरकार कोल्ड चेन कॅपॅसिटी वाडोवपाक कितें करता? कित्याक प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना म्हणटा ती फक्त 2,80,00,000 रुपया दिता फॉर बिल्डिंग कोल्ड स्टोरेज फॅसिलिटी विच इज इनसफिशियंट. आता 6,40,00,000 तुमी
फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडर फिशरीज अँड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड हो तुम्ही घेतला बी पण तो म्हाका नाका हे 2,80,00,000 फॉर अ कोल्ड चेन इज लेस सो हे तुम्ही वयल्या इंजिना कडेन करचे पडटले दुसरें परतो परतो इश्यू येता फॉर्मेलिनाचो आनी फूड टेस्टिंगाचो आमी एक क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ताजे सुरेश प्रभू आसतना आमी हे घालपाचो फावंडेशनूय घाल्लें ते केन्ना तुम्ही फूड टेस्टिंग करतले आणि हे क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया म्हणटा ताजे प्रॉपर एडवान्स लॅब केन्ना येतले दोन प्रश्न आहा म्हणजे एक तूं कोल्ड चेनीचो आणि दुसरें इज अबाउट क्वॉलिटी कंट्रोल स्पीकर सर जे कोल्ड चेन म्हणटा पळय तो जो ते अमाउंट आसा तो आमी स्टडी करून जे आमचे स्टेक होल्डर जे आहा तांकां प्रमोट करपाचो विचार करता आणि जो एक्स्ट्रा जो ह्या 2 कोटी म्हणटा त्याच्यापेक्षा जास्ती मागून घेवपाची आमी प्रयत्न करता फातोड्याच्या मार्केटान घालपाचो तेच घालपाचें पीडीएच्या हातून न्ही स्पीकर सर आमी पीडीएचो मार्केट जो आमी फातोडा बांदपाचो आहा ना पळय बांदपाचो आनी बांदला तो पयलीं आमी एक्झिस्टिंग मार्केटान घाले आता नव्या हातून तुम्ही मागूंक जाय तुम्ही ते वयर करूंक जाय तेन्ना सुरेश प्रभू गोंयकार आशिल्लो हो इश्यू तेन्ना घासतालो स्पीकर सर दोन गजाली म्हणजे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया हांच्या वतीन जो टेस्टिंग लॅब घालप स्पेशली फॉर द नुस्तें तपासपा खातीर ओके तो ना कित्याक that is the entry point. आमच्या एक्झिस्टिंग मार्केटात ती फॅसिलिटी ही अवेलेबल करून दिवप हो सरकाराचो प्लॅन आसा आणि त्या एक्झिस्टिंग मार्केटात आम्ही कोल्ड चेन फॅसिलिटीज एटलीस्ट ना कोल्ड चेन सामकी लांब ती जो एक्झिस्टिंग मार्केटान करता पळय ते एक आयस मेकिंग युनिट फ्लेक्स म्हणटा ताका ती कोल्ड चेन न्ही कोल्ड चेन म्हणटा कितें की जे तुका नुस्तें सडनली मेळ्ळें चड मेळ्ळें कितें मेळ्ळें बारीक तुका सुंगटां मेळ्ळी सोलार ते काडून तूं आयसाक मारता आनी ते सेव करता आनी मागीर तूं बऱ्या प्रायसाक विकूंक शकता ते जायना म्हणून ते फिश मिलाक वता सर वता गव्हर्मेंटाची सबसिडी आसात आणि प्रायव्हेटली कोण जो हितून इन्व्हेस्ट करूंक सोदता पळय न्ही प्रायव्हेट आज मेन पळय आयस म्हणटा तो कंट्रोल 92% प्रायव्हेट हँडान आहा गव्हर्मेंटाचो कांयच कंट्रोल ना ताजेर सो तुमी ते घालूंक जाय कोल्ड चेन सरकाराची जावपाक जाय डबल इंजीन आहा जाल्यार ती हाडात तुमी वयल्यान ना स्कीम आसा पण हाडूंक जाय ना रे ती स्पीकर सर आम्ही मॅक्झिमम आमचो प्रयत्न आसतलो की कोल्ड चेन सिस्टम ही गोंयांत सरकाराच्या वतीन सपोर्ट करून डेव्हलप सरकार करू शकना PPP आम्ही करून. सपोर्ट करून डेव्हलप कशा पद्दतीत करू शकता तो सरकार सपोर्ट करून ती हाडटा आणि जेणे करून आमकां प्रायस कंट्रोल दवरपा खातीर तो उपयोगाक तुम्ही फिश फेस्टिवल करपाक 4 कोटी रुपया मोठे फेस्टिवल अपोजिशन बसून घ्या इम्पॉर्टंट पॉइंट एकूच फिश फेस्टिवल करपाक 4 कोटी प्रत्येक ऑर्डर इंटरव्ह्यू झालो आम्ही असतो नुस्तेकारांकूच प्रमोट करता मरे मागीर तुका नुस्तेकारांक प्रमोट गोंयकारां ते मेळ्ळें नुस्तें हावपा जाल्यार गोंयकार मरे 4 कोटी रुपया मोडून जे फिश फेस्टिवल करता पळय सालसे तितले जावपा शिरीपणा सालसे तितले नुस्तेकारांचे सबसिडी दिल्या पळय न्ही तो सालसे तितलो जाय जाल्यार ताका सांग सालसेट म्हणजे गोंयकार मरे तो सालसेकार गोंयकार न्हू म्हणटा 4 कोटी म्हणजे खर्च करूंक येना तर स्पीकर सर एक टायम आहलो आमच्या गांवांनी येताले आनी नुस्त्या जाय रे म्हणटाले पण आयज टायम येयला मछली मागताय रे म्हणटाय आतां आमची स्टेट आहा ती सेकंड फीश कंज्यूम करता आफ्टर केरला कॅपिटल पूण आयज गव्हर्मेंटान कितें केलां फूड सेक्युरिटी लागून बिकॉज आमची मार्केट बांदलेले 75% पयलीं ऑक्युपायड जाताय भायले नुस्त्याचे आतां लोकल नुस्त्या थिंग कितकोन पावतले ते लोकल नुस्त्या थिंगा लुगार ना म्हण ते मिडल मॅन आहाय तांकां दिताय तेज्या सवाय दिताय आनी आयज मिडल मॅन आहाय ते सायन ग्रेस चालय हांव जाणा कित्याक जेन्ना फर्स्ट ट्रॉलर आमगे आंबेली हिंगा येयल्ली तेन्ना सेंट सबस्टँड म्हण तेन्ना हांव जाणा कोण एजंट मिडल मॅन आहलो ते दीस येयल्ले एक पोती घेवन आयज ते तेंचे इन्कम जाला मिनिमम 200 करोड 1000 करोडांचेर पावलो आहाय सो आयज सिट्युएशन अशें एज पर माय नॉलेज 30% ट्रॉलर्स आहाय ते इंकपा आहाय आयज हिंगा देंवता पूण कर्नाटका महाराष्ट्रांतलो हे वर्सा 100 बोट एक्स्ट्रा येताय ट्रॉलर्स पूण हिंगा 5 पासून येयल्यार म्हाका खबर ना स्पीकर सर आयज एक ह्याचो इन फायटींग जाता आमगे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी मेकनायज्ड फिशरमॅन बोटी आहाय देंवून तेंचे मदीं केस्तांव जाताय जरी जर प्रॉब्लम सॉल्व जाता जाल्यार नुस्त्याक सवाय जाता जाल्यार हे दोगांयकूय एकठांय हाडपा जाय आनी नुस्त्याक कितकोन मारपाचें कितकोन वाडोवपाचें ते बेस्ट पर्सन सांगपाक पयलीं कितकोन जातालें आतां कितकोन सो मुगे क्वेश्चन
मिनिस्टराक एक मीटिंग तुगे फूल डिपार्टमेंट अलॉंग विथ चीफ मिनिस्टर हे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक प्लस मेकनायज बोट ओनरांक घेवन एक मीटिंग करतलो आनी ती करतलो केन्ना करतलो? स्पीकर सर, जे आमचे आमदार सांगता ते ट्रेडिंग बिझनस आणि बिझनस मेथड ते चलता. ते जे पळय ट्रेडर्स आहा आनी ट्रॉलर ओनर आहा हे कंप्लीट दोन डिफरंट हे. आतां जेन्ना जे ट्रेडर्स पयशे दिता बोटवाल्यांक ते गरजेक दिता आनी तेजो ऑब्वियसली तो ट्रेडर तेजो बेनिफीट घेतलोच. पूण एक मिनिट आन्सर सांगूनी मागीर आमी कितें जाता की आमी मॅक्झिमम सपोर्ट जो आहा तो ट्रॉलर ओनरांक दिवपाक जाय, ट्रेडिशनलाक दिवपाक जाय. आतां ट्रेडिशनल आनी ट्रॉलर ओनर ही एक जाण उलयताले का ट्रेडरांक आमी बसोवंक शकना. आमच्या हितून कोण येता, आमच्या हितून येता ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी ट्रॉलर ओनर. ह्या दोगांयकूय हाडून तेंची कितें डिफिकल्टी आहा दॅट वी कॅन सॉल्व. म्हाका एश्युरन्स दी मातसो, म्हाका एश्युरन्स जाय तूं ते केन्ना एक दीस बसयतलो एक Speaker sir, आख्खी डिपार्टमेंट Speaker sir, तेंगे प्रॉब्लम. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आमदार सांगता त्या प्रमाणे कॉम्प्लिकेशन आहा पळय ते तेज्यात हेजेर कॉम्प्लिकेशन आमचे ना ते ट्रॉलर ओनर कॉम्प्लिकेशन ट्रॉलर ओनर आणि ट्रेडिशनल फिशरमॅन स्पीकर सर उलोवंक दी म्हाका. कंप्लीट करू त्यांनी हे पळय, जर तूं समज इनिशिएटीव घेतले हांवूय तांकां सांगता तूं आनी हांव बसया आनी आमचे होल कडेन डिपार्टमेंट मेन ट्रेडिशनल फिशरमॅन जाय थिंग फिशिंग जाता. स्पीकर सर, पयलीं ते जेट्टीर ते सदांच ते ट्रेनिंग हॉल बांदूंक सोदतात, तेच फिशरमॅन ऑब्जेक्शन हाडटात, तेच बंद करतात. थंय एसोसिएशन आहा आनी थंय कंप्लेन तेंच्या भितरूच बरें हें जायना तेन्ना आमी गव्हर्मेंट सदांच स्टेक होल्डराक मिनिस्टर समजना म्हाका जाय ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे रांपोड बी मारताय तेंगे डिफिकल्टी आहाय प्लस हे आमगे मेकनायज बोट ते एकठांय करपा जाय हांव सोल्युशन काडपा जाय. सांग. स्पीकर सर ताका जाय जाल्यार न्ही एकदां हांव मिनिस्टर सांगता तेचे सगळ्यांचे ट्रेडिशनल आनी ट्रॉलरवाले एक मिटींग आपयता तूंय लिस्ट दी आमी एकदां आपया आनी विशय रिजॉल्व करता. काय हरकत ना स्पीकर सर. करता सीएम आणि मिनिस्टर स्पीकर सर हे प्रॉब्लेम कितें जाता सुंगट हाडली न्हू 4 टन सुंगट पडली सोलारा सुंगट पडली ती 4 टन सुंगट प्रिजर्व करपाक 7-8 वरां थिंग आमचे आयस ना आनी आयस ना म्हणटरी कोणूय मिडल मॅन येता आनी तो घेवन वयता सुंगट 100 रुपये पर किलो. दॅट मिडल मॅन इज नॉट अ गोवन पर्सन बिकॉज ही हॅज टू पे. आतां हिंग कितें जावपाक जाय तुमी एक प्लॅटफॉर्म मिटींग केलें म्हूण कांय प्रॉब्लेम ना मिटींग करूंक जाय. यू नीड अ प्लॅटफॉर्म बायर अँड सेलर फिशरमॅन अँड बायर फॅक्टरी कोणाको आहाय तो बायर मिडल मॅन फिशरमॅनाको घेता आनी बायरां हिंग किता तो ते मिडल मॅना आउट करपाक बायर आनी फिशरमॅनाचो प्लॅटफॉर्म हे तूं याद करपाक जाय. म्हणजे गोंयांत आतां कितले जाण बायर आहाय फॅक्टरी आहले तांकां आनी फिशरमॅनाक एक प्लॅटफॉर्म सो एनीबडी कॅन डील विथ एनी बायर. सो मिडल मॅन नाक मागीर मिडल मॅन पयशे कोता 100 रुपया 1 किलो सोलारा घेता आनी तो 150 रुपये 160 हिंग किता 50 रुपीज. सो दॅट इज द बीग प्रॉफीट आनी ते फिशरमॅना मेळपाक जाता गरज ना हे मिडल मॅना हें करपाक. आनी मिडल मॅन गोंयकार ना कित्याक यू हॅव टू इनवेस्ट. 100 टन सुंगट जर घेवपा जाय बाणालसून सगळे आमगे फिशरमॅना कडेन जाल्यार 100 टना पयशे दिवपा नाका तांकां क्रेडीट जाल्यार क्रेडीट करून. सो दीस प्लॅटफॉर्म तुवें मातशें करपा जाय कित्याक हिंग असेंब्ली येयल्यार जे आमगेले सोलार प्रॉन्स आहा ते आमकां 150 रुपया मेळटाले 2022 आज 250 रुपये जालो मार्केटांत लोकलांत. सो ते कित्याक जाता बिकॉज ऑफ दीस एंटायर मेकॅनिझम फेलियर. सो आय थिंक हे दारयार घालपाक गरज. स्पीकर सर, आमदार वेंजीन सांगल्या प्रमाणे आमी ते कशें सॉल्व करपाक जाय सीएमान सांगल्या प्रमाणे ते ट्रॉलर ताका बसयता आनी हेंच्या बरोबर बसोन वील फायंड अ वे आउट. ट्रॉलर आसा हो पयलूय आमी इश्यू काडलो ट्रॉलराचो जो डिझल सबसिडी आसा कितलेशे ट्रॉलर बंद पडटा सो तेंची डिझल सबसिडी आसा ती बंद केल्या आनी त्या कारणाक लागून स्पीकर सर असो इश्यू जाता सीएमान सांगला की आपण मिटींग घेतले म्हणून. दुसरो जो विशय आसा तो विशय जो आसा तो सबसिडायज व्हॅन्स ज्यो आउट केल्ल्यो आतां त्यो बंद जाल्या. तुम्ही सबसिडायज व्हॅन केल्ल्यो आतां थोडेच चालू आसा. स्पीकर सर त्या बाबतींत हांव आमदाराक रिक्वेस्ट करता आतां 50,000 डेपॉझीट दवरून आमी ई रिक्षा दिता. तेणे आपल्या मतदारसंघात 1-2 जाय जाल्यार एप्लाय करता. तुम्ही बायक बीन दिता पळय ती आमची ऑलरेडी नुस्तेकारांनी घेतली. नाही रिक्षा घे पयलीं ई रिक्षा रिक्षा घे मरे फुकट घेतली दिता, 50,000 घेतली. हांव स्पेसिफिकली कितें म्हणटा जो गव्हर्नमेंटाच्या थ्रू ग्रुपाक लागून स्पीकर व्हेकल येताल्यो सर सबसिडायज व्हेकल आमी तुमचे
स्कीम आली सबसिडाइज व्हेकल जो तू म्हाका एनओसी दी बाजारात सीएसआराचेर फिशरीज डिपार्टमेंट तुका कोल्ड स्टोरेज बांधून दिता Speaker, sir. त्या मांडावर तू म्हाका एनओसी दी आय विल गेट वेंजी वेगास फिशरमॅन कुड इन्वेस्ट वेंजी वेगास बसून घ्या एक प्रोक्युअर तुम्हीच करून दिता नुस्तें तुमकां खबर आसा ऐकून घे प्रोक्युअर करून ऐकून घे आता ते जायना. वेशवाब ऐकून घे प्रश्न विचारता स्पीकर सर आमदार जे सांगता त्यो व्हॅनी आदी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या स्किमीन ते दिल्ल्यो सेल्फ हेल्प ग्रुपांक सोसायटींक बी ती स्कीम सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आतां ना आतां ही नवी स्कीम दिल्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान ई रिक्षा फक्त 50,000 सेक्युरिटी डेपॉझिट आनी रेंट आहा पळय म्हयन्याक ते दिवपाचें ताका फ्री ऑफ कॉस्ट आमी दिता पण प्रोक्युअर करपाक प्रॉब्लेम जाता नुस्तें प्रॉब्लेम म्हणजे दिलाय लोक येस येस पाट्यापासून फ्रेश घेवपाक गेल्यार 500 रुपया सारखे नारी शक्ती खबर आहा स्पीकर सर एलईडी फिशिंग इज वन ऑफ द मेजर कॉज द बुल ट्रॉलिंग एलईडी फिशिंग आता तुम्ही ड्रोनूय घेतल्या हे ड्रोन घेऊन बसून म्हाका कळोंक जाय तुम्ही कितले हे बुल ट्रॉलर ना जाल्यार ते एलईडी फिशिंग करता तांकां कॉन्फिस्केट करून कितले हे केल्या ते बिकॉज बुल ट्रॉलिंग एलईडी फिशिंग करून बारीक पासून जीव हा तो कव्हर करता हाऊ विल आवर फ्युचर it is only going to fish is only going to get expensive day by day if we allow this LED fishing, if we allow this bull trawling to go on and on. So I think the department has to be very very serious to आता ड्रोन येयला म्हणटा ड्रोनाची गरजूच ना विचार रावल्यार ते कितले LED फिशिंग जाता ते लायट दिसता सारखे सगळ्या लोकांक दिसता सो तुवें आता ड्रोनूय हाडला म्हणटा कितले तुवें कॉन्फिस्केट केले आनी कॉन्फिस्केट करून व्हॉट इज द पनिशमेंट व्हॉट यू हॅव येस स्पीकर सर आमी डिपार्टमेंटान हे पयलींची सगळी स्टडी करून आमी आतां मेकॅनिझम केला कोस्ट गार्ड कोस्टल पुलीस आनी आमचे डिपार्टमेंट प्लस ड्रोन सर्वेलन्स धरून ह्या वर्सा मॅक्झिमम जावचें ना हें हांव हावजान सांगूंक सोदता की वी वील सी दॅट नो बुल ट्रॉलिंग एंड एलईडी वील टेक प्लेस श्री दिगंबर कामत नुस्तेंच सोंपना गाडयो सबसिडायज रेटान दिवपाच्यो आनी मडगांव बिडगांव त्या वटेन आसताली मार्केटाक बी येताली रावताली आनी बरो रिस्पॉन्स मेळटालो सगळे नुस्तें फाट आतां सगळ्या गाडयो बंद जाल्यो सगळ्यो चालू मडगांवान कोण चलयना ते आतां कित्याक मडगांव चालू केला मडगांव मेन लोक घेयना तूं कोण घेवपाचो जाल्यार धाड तेच्या कडेन मडगांव आतां परत आमी नव्यान दिता तूं आतां कोण आतां पण तुम्ही पैसे सोदता तांचे कडल्यान 50,000 फक्त तो नवो भुरगो आसा पळय काम करपाक सोदता 50,000 फक्त सेक्युरिटी डेपॉझिट तुम्ही गाड्यान दिया मरे नाही अप्लाय करिना जाल्यार कितें करा अप्लाय करा नाही नाही तुम्ही आयज दिले आयज एप्लिकेशन केलें 8 दिसां भितर तुमकां नवी गाडी दिता फाल्यां गाडी विकली 8 दिसां भितर 4 दिसांनी तुमकां दिवं येता फॉर्मेलिटी करूंक जाय कंप्लीट येस तुम्ही पळयतात GNH.